हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वासाप. सगळीं भुरगीं रक्तामासाच्या सायंबाचे साव नासता. जेजूय ह्या मनशा सायंबाचो वांटेले जालो. हाचे वरवीं मोरणाचेर पदवे चलयतल्या सैतानाक आपल्या मोरणान ताणें पाडाव केलो. अशे मोरणाचे भिरांतेन आपली सगळी जिणेभर गुलामपणांत जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडनो दिली. देखून देव दुतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना. तो आयिल्लो अब्राहमाचे संततेच्यांक आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यान सकटांत ताणें आपल्या भावां बरे जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांन पातकांचे बोगसाणे जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत काकुळतीवंत आनी विश्वासी श्रेष्ठ याजक तो जावंक पावलो. ताणें सोंसल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच पारखिलो. देखून आतां ताळणेंत सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सर्वेस्पराक अर्घां दिया, ताचे नांव उलो मारा. परजामोदे ताची कृत्यां परगट करा. ताका गितां गाया, ताची स्तुती करा. ताची असर्या वर्णेया. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोतेल्यांचे काळजां उल्हासूं. सर्वेस्पराक सदा ताचे पदवे सोदा. सदांकाल ताचे मुखामळ सोदा. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताच्या सेवका अब्राहमाचे संतती ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यान हाचो उगडास धरा. तोच सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताचे पदवे चलता. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. आपल्या कराराचो ताका उगडास आसा 1000 पिळग्या पासत दिल्ल्या उतराचो. ताणें अब्राहमाकडे केल्ल्या कराराचो इजाकाक सोपोत घेवन दिल्ले भाशेचो. श्लोक. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू सिनेगोगांतलो भायर सरण वेतास सिमोनच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुआंव तांचे सांगाता आसले. सिमोनची सासूमाय थापान न्हिदली. जेजू थंय पावतास तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सर्शेन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो थाप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतास सोमेस्त पिडेस्तांक आनी देवसार लागल्ल्यांक लोकान जेजू सर्शे हाडले. सगळे शहरस त्या घराच्या दारवट्या लागीं जमो जाल्ले. तारावळ पिडांनी कश्टांतल्यांक जेजून घोवन केली. साबार देवसार धांवडायले, पूण तो कोण म्हूण ते देवसार जानासले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडचे आदींच जेजू उठलो
आनी जन नातल्ले एकसुरे सुवातेर वचोन थंय मागणें करूंक लागलो. हेने सिमाव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काडन ते म्हणाले, सकळी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, वचूया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शारांक. थंय हांवें सुवार्ता परगट करी जाय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्ख्या गालिलेयांत भोंवून तांच्या सिनागोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देंवचार धांवडायत आसलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता.